And I asked him for how long he's working here. He said only not even a month. And a young fellow, in 20s. आज कितें जालें एक्झॅक्टली सर? सांगपाचें म्हटल्यार कितें, मुरगांव हिंदू समाज म्हणून आसा न्हू आमचो मुरगांवान, तो गेली 66 वर्सां 66 वर्सां जाल्यार हांगा पिशे डोंगरी लक्ष्मी पुजन साजरो करता. आनी साजरो करता आसतना प्रत्येक वर्साक हांगा कार्यक्रम चलता. आनी एक महालक्ष्मीची जी मुर्ती आसा ती आमी मिरवणूक काडून हांगा स्थापना करता. पयले दिसा ती आमी पयर स्थापना केल्ली. आनी जे देवीचे हांगाचेर भांगर घालता ते आमी ऑलरेडी आमची सेंट्रल कमिटी मुरगांव हिंदू समाज आसा ती गोल्ड ते बँकेन दवरता. आनी आदले दिसा ते हांगा प्रोग्राम जावचे पयलीं ते उत्सव समिती कडेन दिता. आनी हांव ह्या वर्साचो श्री महालक्ष्मी पुजनोत्सव समिती 2021 चो अध्यक्ष म्हणून म्हाजे कडेन आनी आमचो वायस प्रेसिडेंट विश्वजीत भोसले आसलो ते आमचे कडेन सेंट्रल कमिटीन आमचे कडेन हँड ओवर केले. तितून भांगरां अशी सगळीं भांगरां आमचे कडेन जी देवीच्या आंगार घातली दुसरे दिसा घातली जेन्ना आमी हांगा स्थापना केली तेन्ना घातली. पूण आयज पळयत जाल्यार ते भांगर तेजे आमकां दोन आयटम आसा ते मिसींग गावले. हे आमचे जे सकाळी पुजा करपाक भटजी येता तेंच्यांनी आमकां इन्फॉर्म केलें की सेंट्रल कमिटीक सेंट्रल कमिटी आमकां अशें मेसेज पावयलो की अशें. जेन्ना हांव हांगा येवन भटजीन आपयलो, भटजी आसलेलो हांगा, तेन्ना भटजी कितें जालें काय विचारलें. ते भटजीन सांगलें भटजीन आपले भांगर आसलेले आनी ती फुलां आसलेली काडून दवरले आनी पळय म्हणाले हितून कितें तुका मिसींग दिसता काय. तेन्ना हांवें भांगर चॅक केलें. तितून आमकां एक चपला तो 3.5 पवनाचो आनी दुसरो आमचो आसा ते मंगळसूत्र 2.5 पवनाचें अशें हे मिसींग जालें. आनी मोस्टली हे जो वॅल्यू 3 लाखा वयर जावंक शकता, 3 ते 4 लाखा भितर जावंक शकता. आनी हो सकाळी आयज कित्याक काल पर्यंत तर आमी पयल्लो आसा तो, इवन आमी हांगा तर पयल्ले की आसलेलो, पूण आयज सकाळी पळयत जाल्यार 8 वाजता दरम्यान ना जालो. पुलीस बंदोबस्त आमी घातलेलो, पूण ते येसर आमी आमचे कमिटीचे मेंबर्स हांगा आशिल्लेच रात पर्यंत आसले. आमी 12:30 पावणे 1 पर्यंत आमी हांगा आसले. सो तेज्या उपरांत जेन्ना पुलीस बंदोबस्त आसलोच, बट तरी एक आमची रिस्पॉन्सिबिलिटी अशें म्हणून आमी हांगा रावल्ले. सो तेज्या उपरांत जेन्ना मागीर सेक्युरिटी पुलीस हे सगळे हांगा आशिल्लेच. सकाळी खंय तरी पुलीस गेल्या उपरांत हे सगळें घडलां अशें दिसता आमकां. आनी सेक्युरिटी आमचो एकटोच हांगा आसलो आनी आमचे कमिटीचे मेंबर मातशे येवपाक फाटीं फुडें कशें येवन गेले. ते मदीं मदीं 1-2 जाणां 3 जाणां अशें येवन मदीं मदीं गेले. पूण आमकां तो अंदाज ना की खंयच्या टायमार आनी कसो कितें जालो आसतलो तें. दुसरें म्हणल्यार कशें अशें देवूळ हांगा कन्स्ट्रक्ट करता त्या निमतान आमकां हें भायर माटवान आमकां पुजचें पडलें. आनी ताज्या खातीर हो असो प्रॉब्लेम जालो. कित्याक इतलीं वर्सां आतां पुजता केन्नाच अशें कांय जावं नासलें. वासूक दिवनी आमी रावता सायडीक. वासूक तूं दी येता. पुलीस स्टेशना वयल्यान हें केलो न्यूज.